नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मिस वर्ल्ड 2023 कॉन्टेस्ट गोंयान करपाचो मोठो प्लान फायनल जाता. 71वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान करपाची मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनाची घोशणा CEO चेअरपर्सन जुलिया मोर्लेन जाहीर केला. घोषणा करचे एक दीस आदी तिणे गोयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळून इव्हेंट गोंयान करूंक तत्वता मान्यताय घेतला म्हूण सुत्रां सांगतात. सर्तीच्यो कांय फेरी महाराष्ट्र आसामान जातल्यो. 27 वर्सांनी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान. बुधवारा मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनाची चेअरपर्सन जुलिया मोर्ले आणि 2022ची मिस वर्ल्ड कॅरोलिना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळून उलोवणी करून गेल्यात. दोगांय ताका आदल्या दिसा मेळ्ळी आणि 71वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान जातलो म्हूण घोशणा केली. 27 वर्सां उपरांत हो कॉन्टेस्ट भारतान जातलो. मिस वर्ल्ड 2023 कॉन्टेस्ट गोंयान म्हूण जवळ निश्चित. बुधवारा मुख्यमंत्र्या बरोबर जाली मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनाची अधिकृत बसका. चेअरपर्सन जुलिया मोर्ले आणि 2022ची मिस वर्ल्ड कॅरोलिना बरोबर बसका. नोव्हेंबर-डिसेंबरान मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जावपाचो. प्राथमीक फेरयो महाराष्ट्र आसामान, ग्रँड फायनल गोंयान. 130 देश मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टान वांटो घेतली. इफ्फी नातला न्यू इयराच्यो कार्यावळीच्यो तारखो सोडून इव्हेंट दवरपाची मुख्यमंत्र्याची सुचोवणी. आयोजकांच्यो गरजो मतीन धरून अधिकारी खाते निमाणें कितें ते थारायतले. 27 वर्सां उपरांत मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतान जातलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. शिक्षणीक वर्साचे 220 दीस पुराय जावकूच जाय. पावस पडूंक ना, कालोर वाडला म्हूण शाळा फुडें धुकलप शिक्षण संचालकाक सध्या तरी मान्य ना. कांय पालक शाळा फुडें धुकलूंक मागतात. तांणी बाकीच्या पालकांच्यो सयो घेवन शिक्षण संचालकाक निवेदनूय दिला. पालक म्हणटा क्लासींनी बसपाची माणसुकी ना. तिसवाडीन उदक सारकें येना. शाळांनी धड उदक लायट ना म्हूण रजावां. What the director has said is they need 220 days for the whole academic year. So for that reason they can't directly cancel the classes. But the director is aware that a lot of the schools are leaving half day and some of them are doing full day. So they are not going to be saying anything. They are they're leaving it up to each and every schools to decide what is the condition. If electricity power failure is there, then they can release the children early. Or if it's too hot, they can release the children early. Or even if there's shortage of water supply, they can release the children early. संचालक झिंगडे म्हणटा सरकाराकडेन चर्चा करता, मात सध्या शाळा फुडें धुकलप शक्य ना. 46 टीचर्स तालिगांवचे टीचर्सांनी ते रिप्रेझेंटेशन सायन केला अशें म्हणटा. डिमांडिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ रिओपनिंग. पावस ना, उदक ना अशें म्हणून. सो कितले दीस हांवें ताका विचारलें कितले दीस करपाचे, आनी हांवें समज 4 दीस डिले केलो आनी तरी पावस पडलो ना जाल्यार मागीर सो कांय तशें येना न्ही. आनी आज थोडे कडेन पावसूय पडला. सो अंडर दीस सर्कमस्टान्सीस हांवें गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कस करून डिसिजन घेवचें पडटलें. म्हणजे आमच्या रुला प्रमाणे 5 ते 11 जून पर्यंत रिओपन जावपाक जाय. नॉर्मली आमी जुनाच्या पयल्या सोमाराच्यान ओपन करता. आणि आता जर आमी डिले केले जाल्यार मागीर ते 220 डेज जावपाक लागून एप्रिलान एग्जाम पावतली मागीर फुडें. मागीर तेन्ना परत एग्जाम आन्सर करपाकूय भुरग्यांक प्रॉब्लेम येतलो. आनी आतां सुद्दां थोडी स्कुलां भुरग्यांक मातशें बेगीन सोडटात चड जर गरमी जाता जाल्यार. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी नवसराज साळगांवकर. मान्सून एकदाचो केरळान पावलो. तामिळनाडून शिरला, मात जाय तसो नेट ना. ते वटेन अरबी दर्यान वादळी वाऱ्याचो नेट. बिपरजॉय वादळान दर्या खवळ्ळा. उदकाची पातळी वाडल्या. बाणावले दर्यादेग उदकान. लायफगार्डांची पर्यटकांक शिटकावणी. हवामान खात्याची केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयच्या दर्यादेगांनी नेटाचे वारे मारून पावसाची शिटकावणी. बिपरजॉय वादळाचो परिणाम गोंयच्या दर्यादेगांचेर दिसूंक लागला. दर्याचे उदकाची पातळी वाडून बाणावले दर्यादेग उदकापोना गेली. मोठ्या ल्हारांक लागून लायफगार्डांची पर्यटकांक दर्यांत देवचे न्ही म्हूण शिटकावणी. So as you see in front, this is basically the high waves that are there from southwest, and though this is all the cyclonic effect, though the cyclone is about 850 odd kilometers away from the Goan coast, but still you can see the waves, the high waves, the water current. These things affect the coastline.
and already the water started coming onto the beach also, and a lot of erosion has taken place. So though these tourists and all are still there, so we try and warn them. We have the lifeguards on duty from dawn to dusk, and we warn the tourists not to enter the water. This is just not the right condition for them to get into the water. फुडल्या 24 वरात बिपरजॉय वादळाची खरसाण वाडटली म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी. नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्ही म्हूण केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयकारांक अलर्ट. फुडल्या 3-4 दिसांत वादळाक लागून पावस आनी सुमार 160 किलोमीटर वराच्या नेटान वारो मारतलो म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादय अभयारण्यान कोळसुणे म्हणल्यार रानकुत्र्यांचो कळप वाघांच्या वास्तव्याक बादता. म्हादय वाठारांत कोळसुणे वाडिल्ल्यान वाघांनी तिळारीची दिशा धरल्या म्हूण पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार सांगता. वाघांचे खाण आशिल्ली हरणां, सोंशे आनी हेर जनावरां कोळसुणे खावंक लागिल्ल्यान वाघाचेर बिटकी कवळपाची पाळी. खासा रिपोर्ट. रानकुत्री म्हळ्यार कोळसुणे. मोठ्या कळपात रावन शिकार करपी ही हिंस्त्र रानवटी जात आता म्हादय अभयारण्यात दिश्टी पडपाक लागल्या. तांचो आंकडो वाडूंक लागिल्ल्यान म्हादय अभयारण्यांतल्या वाघांनी तिळारीची दिशा धरल्या म्हूण म्हादयचो पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार सांगता. हो हरणाचो सांगाडो. कोळसुण्यांच्या कळपान ह्या हरणाक मारून खाला. वाघाचे अन्न हळूहळू कोळसुण्यांच्या भरीक. म्हादय अभयारण्यात पळोवणेक गेल्ले कडेन केरकाराक हो कोळसुण्यांचो कळप दिसलो. ह्या जंगलात रानकुत्र्याचें आगमन जाल्लें आसा आनी रानकुत्र्याचो एक मोठो कळप ह्या वाठारांत फिरता आनी ताका लागून ह्या वाठारांत जी वाघीण आनी तिचे बछडे आसले तेंच्यांनी आपले सध्या स्थलांतर जें आसा हे तिळारीच्या जंगलांत केल्लें आसा. त्या तिळारीच्या वाठारांत जलाशय आसा आनी थंय मोठ्या प्रमाणात उदक उपलब्ध आसा. खावपाक ज्यो गजाली जाय त्यो थंय उपलब्ध आसा. वाघाचो वाठार हो म्हादयचो वाठार आसा. सध्या ह्या वाठारांत रानकुत्र्यांचो वावर आसा आनी रानकुत्र्यांनी हालींच एक हरण जें आसा जें सांबर कुळांत सांबर जें आसा ह्या सांबराक हांगासर मारलेलें आसा. ताका पुराय तरेन तेंच्यांनी खाल्लेलें आसा. सांबरा सारकी जनावरां म्हादय अभयारण्यात आशिल्ल्यान खरें म्हळ्यार हो वाठार वाघांच्या अधिवासाक बरो. पूण आतां परिस्थिती बदलता. सांबरा जी आसा नर आनी मादी हांचे जवळ जवळ एक 20 ते 25 जाणांचो कळप ह्या परिसरांत आमकां दिश्टी पडलेलो आसा. आनी एकंदर हो वाठार जो आसा हो वाठार तांच्या खातीर खूब बरो आसा. आनी ह्या सांबरांक लागून ज्या वाठारांत तृणहारी प्राण्याची संख्या आसा त्याच वाठारांत वाघा सारको प्राणी जो आसा तो वावर करता. पूण सध्या ह्या वाठारांत रानकुत्र्यांचो वावर आसल्या कारणानूच हांगासली वाघीण आनी बछडे जे आसा तेंच्यांनी स्थलांतर जे आसा ते तिळारीच्या जंगलांत केल्लेलें आसा. सध्या सुर्लाच्या जंगलांत एक व्हडलो दांड्यो वाघ जो आसा आनी 2 आणखी वाघ अशे 3 वाघ जे आसा ते त्या अर्दान तेंचो वावर आसा. आनी दुसऱ्या अर्दान करंजोळ, साठरे ह्या वाठारांत आणखी एक वाघ आसा. एकूण जवळ जवळ ह्या वाठारांत 7 वाघांचो वावर आसा तो स्पश्ट जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. आरबीआयन रेपो रेट वाडीची माळ ब्रेक केल्या. सेगीत दुसरे द्विमासीक धोरणान रेपो दर स्टेटस को आसा तस्सो 6.50%रूच दवरला. फेब्रेरान 25 बेस पॉयंट वाडयल्ले तितलेच. मुद्रा धोरणा विशीं आरबीआयचे मॉनिटरी कमिटीचे बसकेन एकमतान निर्णय जालो. गव्हर्नर शक्तिकांत दासान घोशणा केली. रेपो दर स्थिर दवरून आरबीआयन म्हारगाय नियंत्रणान उरपाचे संकेत दिल्यात. Especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. Real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required
to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. With the policy repo rate at 6.5% and full year projected inflation for 23-24 at just a little above 5%, the real policy rate continues to be positive. The average system liquidity, however, is still in surplus mode and could increase as rupees 2,000 banknotes get deposited in the banks. Headline inflation, as noted before, is easing but rules above the target, warranting close monitoring of the evolving price dynamics. Taking all these factors into account, the Monetary Policy Committee decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. म्हाड्डोळकारांक स्वतंत्र पुलीस स्टेशन, सायबर क्रायम वाडटात हे पुलीस स्टेशन आधुनीक करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय घर मंत्र्याकडे उलोवन सहकार्य करचे म्हूण उक्तावणाक डीजीपी उलयलो. पुलीस स्टेशनाची मागणी तडीक लायली म्हूण आमदार मंत्री गोविंदान तुस्त केली. गोंयकार चडशे प्रॉपर्टी वा बारीक सारीक वादांनी घुस्पतात. मोठे गुन्यांव करपी भायलेच म्हूण मुख्यमंत्री टेनंट व्हेरिफिकेशना विशीं उलयलो. सायबर क्रायमाक बळी पडू नाकात, ओटीपी दिव नाकात म्हूण शिटकावणी. There will be 17 villages which will now be catered to by this police station, and we will make it a model police station, and we will try to provide all the modern facilities. And I, on behalf of Goa Police, request Honorable Chief Minister sir to help us making this police station a model police station of the area. खूपशी बायलां सांगपाक येता की म्हाज्या अकाउंटार 40,000 रुपया आसले ते 40,000 रुपया गेले आणि ताज्या उपरांत ते सोदपाक लागत तो कोण तरी वेगळ्या राज्यांत खंय तरी बसला आणि थंयच्यान तेणी पयशे सगळे हॅक केले. हे मागीर आमकां कळटा. आमकां अलर्ट जावपाक जाय. कोणी फोन करून जर तुजो मोबायल म्हणजे तुज्या नंबर येयल्लो जो तुज्या मोबायलाचेर नंबर पडला ओटीपी नंबर तो नंबर दी म्हटलो म्हाका जाल्यार तो रोखडोच ओटीपी नंबर आमी दिवंक जायना आनी आमी तो दिता आनी मेकळे जाता. सरकारान गोयच्या IAS आणि IPSच्यो मेजर ट्रान्सफरी काडल्यात. IAS मायकल डिसोजा लडाख, उत्तर गोयची जिल्लोधिकारी मामू हेगे अरुणाचलांत, IAS ज्योती कुमारी अंदमान निकोबार, IAS अंकिता मिश्रा संजय गोयल दिल्ली सावन गोंयांत, IPS शिवेंदू भूषण गोयच्यान मिझोरम आणि IPS शेखर प्रभुदेसाय गोयच्यान अरुणाचलांत, IPS अक्षत कौशल दिल्ली सावन गोंयांत. किंवा बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय केंद्रीय मंत्र्यांचे दारी. ताणें दिल्ली नितीन गडकरीक मेळून वेस्टर्न हायवे आणि भोमा करमळे बायपासाचे इश्यू काढले. बेरेस्तारा तो केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियाक मेळ्ळो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत प्रायव्हेट वैजकी कॉलेज नाका, जाता जाल्यार एम्सा सारकेली वैजकी संस्था हाडात म्हूण विजयाचो मांडवियाक प्रस्ताव. राज्याच्या उदरगतीची कामां आनी इश्यू घेवन सरकारी फुडारी दिल्ली केंद्रीय मंत्र्याक मेळपाची पद्दत विजयान नवीन ट्रेंड सुरू केला. विरोधी फुडारी विजय सध्या दिल्ली बीजेपीच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठी भेटी. बुधवारा ताणें हायवे मंत्री नितीन गडकरीक मेळून गोंयच्या हायवे कामाचो इश्यू काडलो. मडगांवचो वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर उबो करपाचो, भोमा करमळे बायपास आनी करमल घाटाचो इश्यू, तशेंच हायवे कुशीक बायलां खातीर टॉयलेट सुदारपाचे म्हूण विजयाचे प्रस्ताव. दिल्लीन तो केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियाकूय मेळ्ळो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत प्रायव्हेट कॉलेज तितली नाका. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे सरकाराचे तकलेन एक प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज करपाचो विचार जो आसा हाजो हांवें सदांच विरोध केल्लो आसा. साश्टीचे लोक, साऊथ गोंयचे लोक हांकां जाय आशिल्लें की हॉस्पिशियो सारकें ना म्हणून एक बरें हॉस्पिटल जावचें म्हणून. हे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज खंयच्यान हाडलें सरकारान हें कोणाक कळना. आमचे ह्याचे येवजी एक एम्स आसा तें गोंयांत सेटअप करचें हो आमी प्रस्ताव सरकारा कडेन फुडें घाला. हांव देशाचो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हांकां मेळून हांवें हो मेमोरेंडम सबमीट केल्लो. आतां गोंयचे सरकाराचे इनपुट्स ते घेवन ताजेर डिसिजन जातलें.
आता गोंयच्या सरकाराक लोकांचे पडलां काय एक प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीचे पडलां हें आतां फुडेंच कळटलें. भोमाच्या लोकांनी विजय सरदेसाईचे उपकार मानले. लागून तो दिल्ली वचून हे नितीन गडकरीक मेवला म्हणून आनी फुडें मागता की आमचें बरें जातलें म्हणून आनी नितीन गडकरीकूय हांव मातसो हे सांगूंक सोदता की आमचें मातशें हें केल्यार बरें. पासोडेचो आमदार आसा आनी आमचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सरजी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज 9 म्हयने जाले हो इश्यू घेवन आमी नाचताले. आमी हे रुलींग पार्टी कडेन सदांच हात जोडले, पांयां पडले. आमचो इश्यू फक्त केंद्रीय मंत्र्या कडेन पावय आनी ही जी खरी परिस्थिती आहा तेजो खंय तरी सुटावो जावचो ह्या खातीर आमी सदांच 9 म्हयने झगडले आनी आयज खंय तरी देव बरें करूं म्हणटा हांव विजय बाब सरदेसाईक सराक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगुटे बिहारचे एके बायलेक मरण, खून काय आत्महत्या ती नेमकी कळना. शेजारी सांगता ते प्रमाण ती कळंगुटे 4 वर्सां जाली बिराडाक रावताली. फाटले 2 दीस कोण एक दादलो बरोबर रावंक येतालो. तेन्ना सावन वाद, राती टायट जावन झगडी. सकाळी पळयल्यार अपकीर्त. प्रकरण पुलिसे मेरेन पावला. बरोबर रुमान आशिल्ल्या दादल्याक पुलिसांनी धरला. सोंपल्या ती बायल बिहारची संजना. त्या बायलेचे आवय बापूय पावल्यात. तो कोण तो दादलो सध्या पुलिसाच्या ताब्यान आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ती 4 वर्सां सावन थंय बिडाराक रावता. बिहारान गांवांत खंय तिचो घोव आनी धूव आसा. ये सुबह 3 बजे ये लोग दोनों मियाँ बीवी है, क्या है क्या बोल रहे क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा हमको. तो 3 बजे पूरा टाइट हो गया है और 5 बजे तक इनका चालू है, आवाज़ आ रहा है, हमको साउंड आ रहा है. हम तो जल्दी सो गए थे, बेटी का स्कूल रहता बोल के. तो सुबह 7 बजे या 6 या 7 के आसपास ही वाइफ ने आवाज़ सुनी नॉक करते हुए. यहाँ पे बाजू में हमारे घर के बाजू में बाहर पड़ी हुई थी. आंख पे कपड़े नहीं, कुछ नहीं. फिर वो गई अंदर, ब्लैंकेट लेके उसके आंख पे डाली, मेरे को उठाई, बोली देखो क्या हुआ. फिर मैं अंदर गया उसके घर में, जाके उसके हस्बैंड ने, कौन है, बॉयफ्रेंड है, उसको जाके उठाया. मैं बोला बाबा क्या हुआ करके. उसको लेके आए बाहर. मैं बोला इसको अंदर लेके जाओ, क्योंकि हमको भी तरस आ रहा ना, अंदर कुछ कर लेगी करके. फिर उसको अंदर लेके गए. फिर वो अंदर जाके साड़ी ऐसा बांध के कुछ तो कर रही थी, टाइट कर रही थी. दरवाज़ा एकदम बंद कर दी और मैं डर गया. ये खिड़की से झाँक रही, क्या कर रही है. फिर मेरे को आके बोली देखो दरवाज़ा लॉक था, मैंने दरवाज़ा तोड़ा, लॉक तोड़ दिया. लेकिन वो जस्ट सिर्फ ऐसा लपेट जोर से कस के रखी थी, ऊपर पंखे पे बांधी नहीं थी साड़ी का. ठीक है. फिर बाद में दरवाज़ा तोड़ा मैंने. आंटी आके हमारे जो रूम ओनर है उन्होंने ताला ला के लगा दिया बाहर से, ताकि वो वापस से लॉक ना कर सके. उसके बाद फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, बोला ऐसा ऐसा मैटर है, सीरियस मैटर है. शायद उसके मुंह से ब्लड ये आ रहा था, ब्लड आ रहा था, नाक से आ रहा था इधर से, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ उसको दरवाजे पे बहुत ज़्यादा पी हुई थी. वो ऐसा उठ भी नहीं पा रही थी. यहाँ पे इधर सामने ये दरवाज़ा लगा हमारा. ये किधर का है? ये बिहार का है. नाम क्या है इसका नाम संजना है. उसका हस्बैंड है, कौन है हमको पता नहीं. इधर तो कितने साल हुआ इधर रहता है वो अभी 2 दिन हुआ है. उसको लड़के को आके 2 दिन हुआ. और वो पहला अकेला थी तो अच्छी थी. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर. 10वी-12वी करून घरा बसच्या परस ITI वा कसलेय स्किलिंग कोर्स करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयान आयुष हॉस्पिटल सुरू जाले तेन्ना पंचकर्म आनी योग असिस्टंट मेळप कुस्तार जाले म्हूण मुख्यमंत्र्यान खंत उक्तायली. वेदांत साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक CSR सकयल 60 लाखांचो चेक दिलो. साखळे जाल्ल्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. आयुष हॉस्पिटल जाल्या उपरांत पंचकर्म असिस्टंट आनी योगा असिस्टंट हे जे आमकां टेक्निकल सपोर्ट जाय आशिल्लो, नॉट अ सिंगल टेक्निकल पर्सन इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. So that we have started with the course both पंचकर्म असिस्टंट आणि योगा असिस्टंट हे दोन्ही कोर्सेस आम्ही सुरू केल्या. इन फ्युचर म्हणजे आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म जाल्या उपरांत प्रत्येक कडेन वेलनेस सेंटर सुरू जावपाक लागला. प्रत्येक वेलनेस सेंटरान योगा असिस्टंट मनीस जाय पडला, जेंट्स आनी लेडीज. आज आमच्या कडेन पळयता की ट्रेन मॅन पॉवर अवेलेबल ना आणि म्हणून तर हे कोर्सेस आम्ही स्टार्ट केल्या. इन लॉंग रन तशें खूब मोठ्या प्रमाणात योगा वेलनेस पंचकर्म असिस्टंट हांची गरज आसतली, नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल्स बट इन फ्युचर
it is in the hotels also, because of many wellness centers is coming in the state, because we are promoting the wellness tourism. आणि ताकाच लागून इन फ्युचराक ह्या wellness tourismaनूय बी अशा पद्धतीचे इन्स्ट्रक्टर जाय पडटले. म्हणून हो फुडले विजन पळोवन आमी आतां कोर्सीस सुरू करता. खंयच्याय ITIच्या कोर्साक जरी एडमिशन घेतलें आसत जाल्यार स्कॉलरशीप वेदांता कडल्यान मेळटली आणि इन फ्युचर प्लेसमेंटा खातीरय बी ते मदत करतले. आणि वेगवेगळे कडेन प्लेसमेंट सुद्दां जी आसा पळय ताच्या कडल्यान मेळटली. म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्याक भुरग्यांनी 10वी 12वी ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा आपल्याक स्कील अपग्रेडेशन करपाची गरज आसा. ते जर स्कील अपग्रेडेशन केलें जाल्यार निश्चित रित्या गोंयांत वेगवेगळे जॉब एवेलेबल आसा आणि ते जॉब एवेलेबल जावपा खातीर आमी स्कील अपग्रेडेशन सातत्यान करचें. राज्य अन्न सुरक्षा सूचकांत ल्हान राज्यांनी गोंय परत पहिल्या नंबरार. सेगीत 5वे खेप पहिली सुवात. ल्हान राज्यांच्या गटान गोंयाक राज्य अन्न सुरक्षा सूचकांक अवॉर्ड. FDA संचालक ज्योती सरदेसायान दिल्ली एके कार्यावळीन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवियाच्या हातान पुरस्कार घेतलो. वेगवेगळ्या 5 निकषांचेर हे मूल्यांकन जाता. लंडनान ओव्हलाचेर चालू आशिल्ले संवसारीक क्रिकेट सर्तीचे फायनलीन दुसऱ्या दिसा ऑस्ट्रेलियान 469 रनांचो दोंगर उबो करून दवरला. ओव्हलाचे पिचीर ऑस्ट्रेलियाचो फास्ट बॉलिंग लायनअप पळयल्यार टीम इंडियाच्या बॅट्समॅना मुखार मोठे आव्हान. फाटले टेस्ट ट्रॉफीचे फायनलीक न्यूझीलंडान मारिल्ले. हे खेप रोहित सेना कप हाडटाच म्हूण देंवल्या. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.